डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स प्लेयरांक रिजर्वेशन कशा सांगता सगळ्या रिजर्वेशन पॉलिसी ही 50% रिजर्वेशनाच्या वयर वचूंक जायना ताची काळजी घेवची पडटा. त्या खातीर आतां आहा त्या सगळ्या रिजर्वेशनाचो विचार करून आतां पर्यंत फक्त पुलीस फायर अशाच डिपार्टमेंटांनी आसा. सो दॅट एक फ्रिडम फायटर कॅटेगरी आतां कमी जावपाचें आतां वांगडाच जॉब दिले काय ताच्या उपरांत सारसार सगळो विचार करून आमी स्पोर्ट्स कॅटेगरींतल्या हांकां खंय पर्यंत रिजर्वेशन दिवपाक शकता ताचो विचार करून तांकां डेफिनेटली स्पोर्ट्स कॅटेगरीन खेळप्यांकां रिजर्वेशन दितले. आनी आतां हांवें म्हटलां त्या प्रमाणे इंटरनॅशनल मॅडल देशा खातीर जे हाडटात अशे स्टेटींतले प्लेयर्स जे आसतले तांच्या खातीर डायरेक्ट इन द स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ही पॉलिसी डिसायड केली जातली. फर्स्ट भक्ती कुलकर्णी आमी ऑफर दिता. नॅशनल लेवल प्लेयर तांकांय आसतले डेफिनेटली ताचेर आमी विचार करून काही नाव पॉलिटिशियनचें नाव भायर सरल्या कितें केन्ना रिलीज जातलें